पुराय दक्षिण गोंयचो मुखेल कोर्ट सध्या कापेती पोंदा आसा. पावसा पासून स्वताक वाटायता. पोर्तुगीज काळा सावन कोर्टाची ही इमारत दक्षिण गोंयांत उबी आसा, पूण ताची कोणूच दखल घेना. फाटलीं 8 वर्सां जालीं सरकारान इमारती कडेन सामकी आडनदर केल्या. पावसांत पांखी गळपाक लागल्यात म्हूण प्लास्टिकान धापल्यात. जंय लोक न्याय मागपाक वतात तेच वास्तू खातीर न्याय मागपाचो वकिलांचेर आनी लोकांचेर वेळ आयला. दिव्या पोंदा काळोख म्हणटात तो असो. आज आमी तुमकां दाखयतात जो आमच्या फाटल्यान दीस पडटात हो सिव्हील एंड क्रिमिनल कोर्ट. आज एडवोकेटान सांगल्या कोर्टान आनीक आमी तुमकां दाखोवनूय दितात की हो जो कोर्ट आसा हो जवळ जवळ 70-80 वर्सां पयलींचो पुर्तुगीज टायमा वयला. आनी आज हेजी जी हें आसा परिस्थिती आसा ती खरीच बिकट जाल्ले कडेन आसा. ह्या कोर्टाचे जशे एडवोकेट सांगतात ते भशेन 7-8 वर्सां जालीं हांगा मेंटेनन्स केलें ना. आनी हे मेंटेनन्स केलें ना कारणान आज उदक भितर गळपा लागले कडेन आसा. हें उदक जें गळटा हें कॉरिडोरांक गळटा आनीक हेजे खातीर लोकांक बसपाक सुद्दां थंय सारकी मेळना. आज एडवोकेट सांगतात की हे जे वयर प्लास्टीक घातले कडेन आसा हें केन्ना तरी उडोवन परती वयतलें, कित्याक पावस जो येता हो खूब पावस येता आनी वारो मारले कारणान हे जे हें आसा प्लास्टीक हें उडोवन वयता. एक वटेन सरकार प्लास्टीक बंद करया म्हणटा आनी दुसरे वटेन तेंच प्लास्टीक काडटा आनी आपल्याल्याच डिपार्टमेंट जे आसा तेजेरच घालता. हांगा खंय तरी लोक हांगा न्याय मागपा येता आनी बरो न्याय मेळचो म्हणा, पूण हांगा जे न्याय मागपा येता सगळे प्लास्टीक दिश्टी पडटा. हांगा खंय तरी सरकारान एक लक्ष घालून ह्या हेजेर तेणी इंट्रेस्ट घेवपा जाय. आनी जी ज्युडिशरी आसा की हांगा लाखान लोक येता, दिसा हजारान लोक येता, ती ज्युडिशरी सारकी करपाक जाय. जालें कितें 70 years ओल्ड बिल्डींग, मोर दॅन 70 years ओल्ड. जालें कितें ज्युडिशरीक जे फंड अलॉट जाता तो टोटल समज हें कितें सांगता टोटल बजेट आमचो इंडियेचो तितून फक्त 0.1% फक्त ज्युडिशरी बजेट आसता. आतां दुसरें म्हणल्यार कितें आहा, हो आतां फूल सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो मेन कोर्ट जाल्लो आहा. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आहा, ही ओल्ड बिल्डींग जाल्ल्याक हेजे मेंटेनन्सची खूब गरज आहा. आनी आतां सध्या टेम्पररी तेंच्यांनी तो हें केला तो म्हाका दिसता मदींच गरजे खातीर केला, पूण हो नॉट एज अ परमनंट सोल्युशन. न्यू बिल्डींग येतली नो डावट, पूण तेका ऑलरेडी 5 वर्सां जालीं काम चालू पूण अजून कंप्लीट जायना. आतां फावंडेशन जाता तें आहा. दुसरें म्हणल्यार कितें, हे कोर्टान नात म्हटल्यार हजारांनी लिटिगंट्स, लाखांनी लिटिगंट्स येता, हजारांनी केसीस आहा. सो डेली विजीट कितकीशे लोकांचे जाता. दुसरें म्हणल्यार सध्या सरकारान 2 रुपया आहले ते आतां 20 रुपया कोर्ट फी वाडयला. इतकी म्हणल्यार ऑलमोस्ट 2 रुपया आहले 20 रुपया आहले. 18% वाडयला. कोर्ट फी सुद्दां वाडयल्या. सो हेचो अर्थ कितें, खंय ना खंय सरकारान अलॉंग विथ आमचे हायकोर्टा आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सगळ्यांनी मेळून एटलिस्ट ज्युडिशरी मातशें खंय ना खंय लक्ष दिवपाक. पहिली गजाल खरी म्हणली ती सारकी आसा. कोर्टान खरेंच लोक येतात न्याय घेवपाक, खरी गजाल. पूण आमचो गोंयचो पावसूय ताका ब्लेम करूं शकना. आमच्या गोंयांत इतलो पावस पडटा की जर 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी नळे पडटिनात घराचे किंवा खंयच्याय एक वास्तूचे ताचे वयर नळे आसतात जाल्यार चान्सीस आसता की घर थंय गळूं शकता. पूण हांव आतां फाटली 7 वर्सां जाली प्रॅक्टिशन आसा, पूण हांवें ह्या कोर्टाचे केन्नाच नळे पडटिल्ले और कितें डागडुजी केल्ली हांवें केन्ना पळोवना. आज परिस्थिती अशी जाल्या की चडशा कॉर्नरांनी कोर्टान गळपाक लागला. एक बरी गजाल की कोर्ट रुमांनी भितर गळना, पूण भायर कॉरिडोरान जे लोकांक बसपाक जागो आसा थंय खुबशे मोठ्या प्रमाणान थंय गळप सुरू जाला. अशें हांव म्हणना की प्रशासन काय करना, तांणी ट्राय केला आपल्या भशेन करपाक, पूण तें कमी पडलां. सो ताजी तुमकां आय डोंट नो तुमी फुटेज काडली जाल्यार तुमकां दिसतलें काम कमी पडल्या कारणान खूब कडेन उदक गळून तें उदक साचलां. सो हांव हें मागता एटलिस्ट ताजे केपें सारको कोर्टान तांणी वयर पत्रे घालप हो आतां नवो एक बरो हे आयला. कित्याक पत्रे घाल्ल्यान मुखाल्ली 50-60 वर्सांचो कांय प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. पत्रे परतुवपाची काय गरज आसना. सेम टायप हांगाय करची म्हणून सेम टायप अशेंच कितें उपाय समज हांगा केलो जाल्यार एटलिस्ट अशी म्हाका बायक दिवपाची फुडें गरज पडपाना. गोवा 360 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत.